लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली। गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता। लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली। ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आणि उपरांतूच ताचे कायद्यात रूपांतर जातले। सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आणि ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा। एकूण 16 विधेयक आसात। ह्या 16 विधेयकांत एक महत्वाचे विधेयक आसा ते म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचे हे विधेयक आसा। खरें म्हटल्यार हे विधेयक जे आसा हे फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचे आसले, पूण ते फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना। हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हे विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली। तेच्या उपरांत परत आतांचें जे अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हे एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हे ठरतलें। हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आणि अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना। पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें। त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा। हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच। जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हे कळटलें। आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।